A23, page 11. Powitam Ci sobą, oči Deva mondir, Deva roktan gelir, ikut moga famil, amci mona sogdostan, amci kalsam roda, amci dona ulastan, soy sobes poro, soglia ikucibi, soglia ikut papuj, sokli deva borgi, osli amci famil. आमकां दुसरो मान बिलकुल ना आनी नाका बोगोर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो कुरीस ताचेर आसा आमचें तारोण जिवीत आनी पुनर्जीवणपण ताचेच वरवीं मेल्ल्या आमकां सोडवण आनी सुटका. म्हज्या भयणीन भावांनो, आयज आमी पवित्र खुर्साचें जोयत ह्या मिसाचे आयज इंतेसांव आसा. आयज आमी आमचे सोडवणे पासत आमी देवाक दिवन वाचता. तर तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात. ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसांव आसात ती आमी मनांत दवरया. जांचो आयज जल्माचो दीस आसा, जी आयज आपल्या काजाराचो दीस मनयतात आनी हेरां तुमची मागणी इंतेसांव आसात ती सगळी मनांत धरून भक्तीपणी आतां ह्या मिसान आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं Amen. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे असो. प्रितीच्यानो, कुरीस जावन आसा जैताची, मोगाची आनी त्यागी जिविताची कुणा. आमी जायते पावटी अशें उदगाल्लोलें घोडेक आयकलां. कोश्टा विणे फळ मेळना, कांट्यां विणे गुलाब ना आनी कोश्टा विणे मुकुट ना. तशेंच कुर्सा विणे जेजूचें मरण ना. जेजू कुर्सार मरना जाल्यार पुनर्जिवंत ना आनी पुनर्जिवंतपण ना जाल्यार आमकां नवें जिवीत आनी बावार्थ ना आनी बरवासोय ना. आज हें सोत आमचे भितर जागोवंक आनी रिगोवंक आयच्या सेवाधर्माचो विशय जावन आसा. पवित्र कुर्साचें जैत अणभवया, समाजाक नवो बरवासो दिवया. तर आज आमी पवित्र कुर्साची परब समोरमतना आमचें जिवीत पवित्र कुर्सा वरवीं जेजूक भेटोवया. कुर्साचें जैत अणभवया आनी समाजाक बरवासो दिवंक वावरुया. हीच कृपा ह्या मिसांत मागुया आनी भक्तीपणान वांटो घेवया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी खुर्सार आमचे दोळे लायता आनी आमकां थंयसर सुटका सोडवण मेळटा. जेजूचेर आमी दोळे लायले म्हणटोच तो आमकां आमची पातकां बक्षिता, आमकां घोटाय दिता आनी आमकां जशे भाशेन आमी जिवंक जाय तें आमचे सगळें तो घडोवन हाडटा. पूण खूब पाटी आमी चुकल्या. आमी भितरल्यान सान आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारूंक ना, जिवंक ना. तर ह्या पातकांची दूख धरून काळजान थावन आतां आमी बोगसणे मागया आनी सगळीं जाणां बरोबर म्हणया, हांव पातकी सुरपुदिदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो,
म्हजो गुन्यांव उलचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बा घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्यां देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. सोर दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. Somia kaklu utku, somia kaklu utku, Krista kakut ko, Krista kakut ko, Somya kakut ko, Somya kakut ko. Page number A4. Muy Deva, o sorgiani shanti tachaista samsari, Sorvespora Deva, sorgi charaya, sorpodveda Deva, Deva Bapa, ami tuka namaskar kotna. Ami tuka dilvasta, tuja torvoi bova paso, ami tuka vakata. Moi madeva, usorgiani shanti tachaista samsari. Somia Jesu Christa, Bapacha eklas puta, Somya Deva, Deva chesheye, Tu samsarache, Pap katai, Amchi kaklu, kaklu ko. Bapacha uczwiak poslaj, amcie magle ajkunge. Mój Madeva, usorgiani shanti tachaista samsari. Kitya kovitatmya sagati, Deva Bapa ce moi me Jesu Christa, eklos tu povi, eklos tu isvor, eklos tu por me svor. Moi Madeva, usorgiani shanti tachaista samsari. Amen. मागूया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी थावन उबारचो आनी ताणें खुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगचें म्हूण अगणीत जाणवायन आनी मोगान तुवें थारायलें. ओ गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आनी आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेळ्ळ्या जेजू थंय दिसान दीस ओदीक म्हूण ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो
देव तुझे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. लोगोंतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या वरोण्यांत आमी मोरच्याक हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मोदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सोर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सोर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सोर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको स्वरूप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर स्वरूप चाबलो ताचेर नदर घाल्ल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोइजेसान एक पितूळचो स्वरूप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक स्वरूप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें. देवाचें बडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो, सोर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. सगळीं म्हणुया, सोर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक. म्हजे पोरजे हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता, पुर्वले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. सबाब सोर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतलो तेन्ना तीं ताका सोडूंक लागतालीं आनी काळजांत तावन ताचें शीं परततालीं. तेन्ना देव आपलें खोडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब सोर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. पूण तोंड पुडतें मात तें ताचें उलोवप. तांच्या ओंठाचीं उतरां फोटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळ्ळीं नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कोराराक विस्वासी ना जालीं. जबाब सोर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. पूण आपले व्हडवे कोणवळेन तांचें पातक ताणें बोगशिल्लें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दोमावून दवरलो आनी आपलो क्रोध तांचेर चोळूंक दिलो ना. जबाब सोर्वेस्परान केलां तें कोदींच विसरूं नये. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो,
जेजू क्रिस्त देवाचो सोयंबाचो तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जिवन त्या भोवन तो कालतो जालो. मोरोपर्यान आनी कुसार मोरोपर्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांव परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातेलांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचणे परगडचे. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorves porab soi soi, sorves porab soi soi, sorves porab soi soi. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. सोम्या जेजू क्रिस्ता नोमान वंदून मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरी संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Sorves Porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. Sorves porab soi Soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. Sorves por तुमचे सोवे आसून Tumci sove asun. जुवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गांत थान देंवलेल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गांत चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Tuka Cristo. देवा बापान आमचो सगल्यांचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या पुताक आमचे सारकेलो करून धाडलो. आनी पुतान कितें केलें? आमचे स्वयं पत्करले. आनी ताचो मनोभव असो आसलेलो की आपूण देव म्हणून न्हय, पूण आपूण एक चाकर कसो तो आमचे सवें जियेलो. देव जावन पूण इतलो खालती जालो की ताणें देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सादलें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयच्या सुरवातीच्या उतरांनी आमकां सांगलां, आमकां कोणाकूय तर कितें
घडून हाडूंक जाय, कितेंय करूंक जाय जाल्यार तातूंत आमकां थोडो तोकूस घेवचोच पडटा. आतां आमी जाणो कशे भाशेन आमचेर आळसाय येता. आळसाय आमकां तें करूंक दिना, पूण आळसाय आमची बाजूक धरून एकदम फोर्सान आमी असो एफर्ट करूंक जाय की तें आमकां करूंक जाय पळय तें तातूंत आमचें ध्यान मन लावन सादेंच न्हय पूण दर वेळा बरें करूंक आमी अशें करून हाडूंक जाय. तेन्नाच की आमकां दादोसकाय मेळटा. नाजाल्यार केलां खात जेवात तें आमचें नासता. तसलो मनोभव न्हय. आमी सदांच कितें कोत्ता तें बरे भाशेन करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी बरे भाशेन कोत्ता तेन्ना आमकां दादोसकाय मेळटा. दुसरी आमकां म्हणटात म्हणून न्हय, पूण आमी तें बरें केलेलें आसा म्हणून देवा वजीर, देवा सोबें आनी देवा बरोबर. तेन्नाच की आमकां दादोसकाय मेळटा. देवान आपले पोरशेक गुलामपणांतली तांकां भायर काडली. सगळ्यो गोष्टी देवा कडेन मागताली. इतली संख्या, इतली पोरजां एका ओरोण्यांत चलपाक सोंपें न्हय. आतां आमकां रस्ते सगळे आहा, मोटरां आहा, सगळें आहा, पूण आदल्या तेंपार हांगसर लोक जेन्ना फेस्ताक येतालो, नोयनाक येतालो तेन्ना फकत पोन्यान ताका येवचें पडटालें. फेरी बोट पुराय नासलेली आनी तेन्ना ब्रीज नासलेलो. कितलो तोकस घेवन तो लोक हांगसर येतालो. कित्याक लागून? कित्याक भाग्योन फ्रांसिसाचे विनोतीन तांकां बरेंपण फावो जाल्लें. आनी ह्या भावार्थान बोरवाश्यान ती हांगसर येवन रावतालीं, ह्या कॉरिडोरांत रावतालीं. आनी आयज पर्यंत ती येतात ते भाशेन. कित्याक लागून येतात? कित्याक लागून हो तोकस घेतात? कित्याक तांकां देवाचो मोग हांगसर अणभवूंक मेळ्ळेलो आसा ताचे विनोतींतल्यान. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, ओरोण्यांत चलतना देवान तांकां उदक दिवंक, तांकां जेवण खावन दिवंक तें सोंपें नासलेलें. आरे ओरोण्यांत कितें म्हणून मेळटलें? पूण देवान इतली व्हडली संख्या आसलेली, तांकां 40 वर्सां ताणें तांकां सांबाळून इजिप्तांतली देवान रचलेलें तें शार जागो तांकां दिवंक येवजिलो. आनी वाटेर ती देवाचेर आड गेली. कित्याक म्हणून आमकां ह्या ओराण्यांत हाडल्या? आदीं मागलेलें, आतां हाडल्या उपरांत देवाचेरूच शीण कोत्तात. आनी आमच्याय जिवितान अशेंच आसता. आमी मागता कितें, देव दिता आमकां, पूण आमी श्रम घेवचे आसतना देवाचेरूच मागीर आड उलयता. ना, आमी तोकस घेवंक जाय. तोकस घेना जाल्यार कांयच जायना. उर्बेवंत आमी जावंक जाय, मागीर देव आमची उर्बा वाडयता. आमी तर आळसायेन रावत, आळसायेंत रावतले आमी. म्हणटूच ते भाशेन ते ओरोण्यांत देवाचेर आड उलयताले म्हणून देवान थंयसर त्या ओरोण्यांत सोरोप आसतात, हे सगळे सोरोप भायर सरले आनी तांकां चाबूंक लागले. ते मरूंक लागले. मोत्ता म्हणून आतां ताणें परतून मोइजेसाक उलो मारलो, देवाक सांग आमी देवाचेर आड गेल्या म्हणून, आमी पातक केलें, आमी हें सारकें करूंक ना, आमी आतां निश्चय घेता ह्या फुडें आमी हे भाशेन करचें ना म्हणून. आनी देवान ताका कितें सांगलें, ह्याच सोरपाक पुतळीच्या हाचेर उबार एका माडयेर, आनी थंयसर ताणें पयलो म्हणटच त्या खुर्साक, त्या सोरपाक ती बरी जातली. खुरी हो तो थंयसर पोल आसलो, तो मेळ आसलेली ती, ताचेर कोण आसलेलो? वो सोरोप. सोरपांतली तांकां सुटका मेळटा. वो सोरोप तांकां वीक घालून मारून उडयता. पूण देवान अशें केलें की तांकां दाखोवच्याक की पातकांतली आमकां हेच भाशेन देव सुटयतलो फुडें. पातकूय आमकां तेच भाशेन भितरल्यान मारून उडयता. सोरोप आमकां भायल्या जिवितान मारून उडयता.
पूण पातक आमचे भितरल्यान जिवीत सारकेंच इबाड करून उडयता. आनी आमी हें जाणो तो देवान तांकां हे भाशेन त्या पुतळीच्या सरपाक पळयल्या उपरांत ती बरी जाताली. आतां दुसऱ्या वाचपान आमकां कितें सांगलां, देवान आमकां पातकांतली सोडोवच्याक ताचे पुताक हेच भाशेन खुर्सार उबारून आमकां ह्या पातकांतली सुटका मेळटली म्हणून येवजिले. कित्याक मोग म्हणजे सदांच तातूंत श्रम आसता, तातूंत दूख आसता, तातूंत खुरीस आसता आनी आमचेर कितलेच खुरीस येतात. थिंचोर खुरीस आसात. ते खुरीस आमी जेजू भाशेन आनी जेजू बरोबर उबारून ताचे फाटल्यान येवंक जाय म्हणून ह्या दिसांनी ताणें आमकां सांगलां. आनी खूब जाण आमी हे भाशेन प्रयत्न कोत्ता आनी आमकां ताचें फळ मेळटा. पूण खूब फाटी आमी भितरल्यान सारकें सुटसुटीत आसना, उर्बेवंत आसना, आमी नको दुबावता. हांगसर आमकां ह्या बोरवाश्यान बरोवन फुडें पावलां मारूंक, कित्याक जेजू थिंचोरूच रावता आमकां, ते भाशेन तर आमचो मनोभव आसत जाल्यार आमकां हिंचोय खुरीस उबारून व्हरोंक कठीण जावचें ना. कित्याक तातूंत न्हयच आमकां, पूण जेन्ना आमी हे आमचेर खुरीस येता ते जेजू सवे सोंसून दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत आमी भेटयता तेन्ना कितल्याचशा लोकांक सुटका मेळटा. आनी हे भाशेन खूब लोक आहा जो एकामेका पासत मागता आनी ताका लागून आमकां कुरपा मेळटा सोंपेपणी आमचो वावर फुडें व्हरच्याक. हें सगळें आमकां कळीत केलेलें आसा देवान. आनी जेजू मागीर निकोदेमाक सांगता, वय जशे भाशेन अरोण्यांत मोइजेसान त्या सरपाक उबारलो तेच भाशेन मनशाच्या पुताक खुर्सार उबारून ताचेर तर विस्वास दवरीत तांकां पातकांतली सुटका मेळटली. कित्याक देवा बापाची येवजण अशी आसलेली की आमकां पातकां वीण ताचे सारकी करून, कित्याक ताचे सारकीच आमी आसा पूण ते आमी ओगडायलेले ते पोत्तून आमकां जोडून घेवच्याक ताच्या पुताक ताणें धाडलो. आनी पुतान ताका तें करूंक नाका आसलेलें, तो पातकान नासलोलो, पूण आमचें पातक ताणें आपणाचेर घेवन सगळें मारहाण खावन त्या उपरांत ताका खुर्सार मारून तो पुनर्जीवन जावन स्वर्गात चडलो आनी स्वर्गांत तो आमकां ताचो पवित्र आत्मो दिता. ताचे सारकी आमचें जिवीत घडोवन हाडच्याक, जिवोवच्याक आनी ताकाच आजीर करच्याक आमची सवय. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां जेजूच्या नांवान हांगसर आसा आनी आमी जेजूच्या नांवांत रावलीं की ना आनी आमचें जिवीत अदीक खोलायलें की ना ताचें सवय, तेन्ना आमी सगळीं जाणां एक कुडीची म्हणून आमकां कळटलें आनी एकामेकाक आमी मदत करूंक लागतलें हांव. आनी थिंचोर जेजून जशे भाशेन आमच्या पातकां पासत सगळें सोंसलें तेच भाशेन आमी एकामेका पासत सोंसूंक लागतलें हांव. काळजीदारपणी कित्याक हे भाशेन तो आमचे सवें जियेता आनी तो दोनी आमच्या जिविताचो ताकाच चिटकोन आमी रावता आमी, पूण अदीक खोलायेन आयज रावच्याक ह्या मिसान आतां आमचें जिवीत जेजूक भेटोवया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें दोणकेन दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जिवी आसा आनी हें जिवीत जेजूच जावन आसा. जिवीत ना जाल्यार आनी सुस्कार घेना जाल्यार आमी मोत्ता कुडींत. पूण जेजू आमचें सगळें आसा जाल्यार न्हयच हें जिवीत जिवोवपाचें, पूण भितरल्यान आमचें जिवीत पातकां वीण जिवंक जाय आमी. म्हणजे स्वार्थीपणांत न्हय, आपलेपणांत न्हय, पूण जेजूच्या एकवटान. हाका लागून सुस्कार भायर सोडटना जी आमची चिंतना बरी वायट पोजणी कितें आसूं ती, ताका लागून आमची भावना उत्पन्न जाता, ताका लागून आमची चाल घडोवन येता, हें सगळें भितरलें जिवीत आमचें जेजूच्या नांवान भायर काडून ताचें दवरलें की ना, तो आमकां तातूंतली सुटका दिता. कित्याक ताणें सुटका आमकां जोडून घेतलेली आसा, पूण आतां आमी ती आपणायता जेन्ना आमी पातकान जियोंक लागता. जेजू, हें तुवें सगळें आमचे पासत घडोवन हाडलां, तूंच आमची मनां आनी काळजां उजवाडाय
आनी तुज्या एकवटान आमकां सदांच एकवटोन तुजे सरशी आमची सगळीं चिंतनां भावना घडोवन येवच्याक तूं आमकां मदत कर. आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी काळ जाणटावन ही उतरां आमी उचात्ताना बावाडतान आनी बोरवाशान भरोवन ताच्या मोगान उदीक घडोवन येवच्याक आतां आमी हें मागणें उचारया. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंस प्लेता काल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपुदीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवेनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आपल्याचेर विस्वास दवरतल्यांक जेजून जिवीत बसायला, आपल्याच नांवान मागूंक आमकां शिकयला. तो जेजूचेर पातयून आनी ताच्याच नांवान थोड्यो आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सदांच आपले जिवीत कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर नदर मारून पवित्रपणान जिवंक आनी बोरवाशान पावल मारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजांत वावुरतना स्वतान नितीन आनी शांतीन वावरूंक आनी ह्या पोरी लोकांच्या जिविताचे कोश्टी कुरीस लोव करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. समाजांत तरेकवार भासाची पिडा मनशाच्या जिविताच्या खुरीस जाल्यात. तांणी खुर्साचेर नदर मारून आपल्या कोश्टांचेर जोयत व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत निराशीपणाचे, कोश्टांचे, एकसूरपणाचे कुरीस उप्रासतात तेन्ना जेजूचेर आमची नदर घालूंक आनी जिवितांत समाधान आनी बोरवासो अणभवूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमची खाजगी मागणी आतां देवा बापा मुखार मांडया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. देवा, तुझ्या पुताच्या नांवान
तुजे पोरचेन मोगान आनी बोरवाशान केल्ली मागणी तूं दोयेन आयकून घे. पवित्र क्रुसा वरवीं जेजूचेर आमचो बोरवासो अदीक वाडोय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 36, Gine Vante, Gine Kina, C19, C19, page 36. Sunga fulla costa cante, in some gene Gine Vante, Anda Papa, Betum Duka, Udia, Ani Soria Vangra. Yecheya Misomon Pita, Te Tumana, Gemon Makta. Margada Chama Saroktan, Mislum Dungin Toyapana. Sogli Sopna Kumpichina, Isam Gele Chine Kina, Anda Papa Betum Duka, Udia Ani Soria Vangra. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरप दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सवेच्या रवाक सर्वेस कोण मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशां कुळाक पातकांचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी वडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोबेस पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयाशामी करू फाफो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपुदिदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व कालये आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखाक करून तुवें थेरायले. रुखा थावन मरण उपजोल्लें, रुखा थावन जिवीत उपजोवचें, रुखा वरवीं देवचार जैती वोन जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो, ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून खुर्सार जैती वोन जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सुर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र, 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नांवीन येता ताका जोय. उसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी साशणीक करोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट परगोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगता. तुझ्या येण्याक आमी आत्वेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडोनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्या आमच्या आदरी गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोलजोळीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पुती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोरमदूत आनी सौर कालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातांत तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमचे भाव आनी भयणी जी देंपो वेदांतांत वावुरताली ती वर्साचे वर्सा हे मीस आयच्या दिसा भेटयतात आनी ह्याय वर्सा ती भेटयतात. जी कोण मेलिल्लीं आसा तांचे पासून आमी मागया. आनी त्या भायर आतां तांची संख्या एकदम उणी जालेली आसा, पूण तरी पूण भावार्थान आनी भक्तीन ती सगळीं हांगसर येतात. तर आमी तांचे पासून मागया. तांची मेलिल्लीं आसा तांच्या सगळ्या वडिलां पासत आनी तांच्या त्या फर्मा पासत आमी मागया. आनी त्याच बरोबर आमची सगळी खासी मागणी आसा ती आमची मनांत धरून जेजू सोबे आतां ही मागणी आमी बाबाक उबारया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक पळयलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या कोठान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराची पाप काढली. आमची गागलो उठो, आमची गागलो उठो. देवाची शिडी संसाराची पाप काढली. आमची गागलो उठो, आमची गागलो उठो. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले. आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवण हांगा पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू, D3 page 48 आमकां पुरो जेजू. D3. आमकां पुरो जेजू, ताचे प्रामाणीकपण. आमकां ताचो कोरीस, ताचे उणोवची. आमकां पुरो जेजू, ताचे प्रामाणीकपण. आमकां ताचो कोरीस, ताचे उणोवची. जेजू मेलो, ताचे सवे विकून रावूंक म्हाका फावले. सर्वांवनच वांटो वोदप, सगळ्या वनेच उदक नेलें. आमकां पुरो जेजू, ताचे प्रामाणीकपण. आमकां ताचो कोरीस, ताचे उणोवची. आमकां पुरो जेजू, ताचे प्रामाणीकपण. आमकां ताचो कोरीस, ताचे उणोवची. जेजू पासोन सगळे आग्रह कबूल आसा, कुशल आसा. ताचे मुखार दुसरे सगून म्हाका नुकसान ओळशीक म्हणटा. आमकां पुरो जेजू, ताचे प्रामाणीकपण. आमकां ताचो कोरीस, ताचे उणोवची.
Fakotsun fungkya deangda Desai pramanik pon maka आमचे दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आसा, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. ताचे बरोबर हो वेळ भितरल्यान आमी सारया. ताचेर आमचे दोळे थिरावया भितरल्यान, भावार्थाचे दोळे. ताणें आमकां पातकांतली सुटका दिल्ली आसा, पूण आमी आमचे पातक ओळखून घेवंक जाय. तो आमकां सदांच बक्षिता, पूण जेन्ना आमी आमचे पातक वळखता तेन्ना आमी जाणोन की हें पातक आमकां आडायता, आमकां पूर्णपणे मोगान जिवंक दिना. आमी खूब पाटी बऱ्या भावनांनी न्हय पूण वायट भावनांनी आमचें जिवीत सादता. आनी हे भाशेन जियेली म्हणटच सगलीं प्रकारचीं दुयेंसां, मानसीक दुयेंसां आमचे सगळें वाडत वेतात. आनी आमी मागीर कितलोसो पयसो ताचेर खर्चिता. जेजू सवें तर आमी हें सगळें हाडीत नाल्यार तो आमकां ह्या पातकांतली सुटका दिता आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताच्या जिवितान जें आसा तें ते भाशेन जिवंक आमकां घोटाय दिता. सो भितरल्यान सान आमचें जिवीत सगळेंच ताका समोर पळोवया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सो मी म्हणटा, जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना सगळे मनशांक म्हजी ठांय ओडून घेतलो. मागुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, खुर्सार उमकोळतना तुवें बापाक भेटयतल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलाय आनी तुज्या खुर्सार तावन उपजवतल्या दैवीक जिवान आमकां बोरलाय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवणपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेकायेन मागता. जेजू जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. मातशीं बसात थोडोच वेळ. सगल्यांक हांव दिनवासतां आमचे बरोबर वावुरतल्यांक, कित्याक सगळीं मांडावळती करून घेतात आनी हाका लागून आमच्यान सोंपेपणी ह्या सेवा धर्मान वांटो घेवंक जाता. तांकां आमच्या सांक्रिस्तांक, येरांक जे आमचे बरोबर वावरतात, आमच्या वॉलंटियरांक, आमच्या कॉयराक, मिडियाचो वावर करता तांकां, तुमकां सगल्यांक आनी जीं कोण आमच्या मिसान वांटो घेतात आख्ख्या संवसाराक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. दिनवासता हांव, कित्याक व्हडा भक्तीन तुमी हांगसर येवन ह्या मिसान वांटो घेतात आनी आमकां साहेब सदांच तो विनंती करता, मागता, म्हणून आमी खरेपणी दिनवाशी काळजानूय येता. आमची मिसां हांगसर आयताराची 3 आमचे भाशेन आसतात, 6, 7 आनी 8 आनी 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन, सगळे मेन 4 मिसां. पूण सांगेची मिसां जायनात. तुमकां हांवें आदीं सांगलां, कित्याक लागून ते दुसरोच म्हाका कोण विचारतलो, फादर कित्याक म्हणून ते मीस सांगेचे धरिनाय तूं.
हांवें म्हणलें पळयात आमच्या हांगसर सांकिस्तांव आनी वावरतात ती सकाळीं 5:30 येतात सगळी वेवस्था करच्याक मागीर तांकां सांगे 7:30 घरा वयचें पडटा म्हणटच सगळ्यो गोश्टी हांगसरूच आसात तांकां थोडो तरी विसव मेळोंक जाय न्हय तर 8 वरांचें काम ताका लागून हांवें म्हणलें हे भाशेन 8 वरां आनी थोडे मागीर थंयसर मोदेकात आसता ते भाशेन तें करपाक आमी हे भाशेन येवजिल्ले आसा तर सांगेचे मीस आमी धरिना दुसरो कारण म्हणजे तुमी जाणात हांगसर इतलो ट्युरिस्ट लोक येता पूण सांगेच्या आदेसाक ती खूब मातशी पियोन आसतात म्हणून ती बरे भाशेन हांगसर येनात झगडटात आनी हे भाशेन सारकी वेवस्थीत हांगसर येनात ताका लागून तेन्ना आमकां हे आमचे पळय ते गार्ड्स आसात ते मेळोनात कित्याक तांची ड्युटी 5:30 काबार ते गेले मागीर आमी हांगसर कोणाक धरतल्या आनी दोग तेग जाणूच आसा हांगसर इतलो लोक येता चड जाता तें तुमी समजून घेवंक जाय आनी ताका लागून हांवें म्हणलें कोविडाच्या टायमार सावन तें बंद केलेलें आसा 9 ती 5 पर्यंत तांकां दवरलेलें आसा आमची मिसां सकाळीं जातात ताका लागून हांवें सकाळीं तांकां बंद केलेली आसा आमच्यान मिसान वांटो घेवंक जाता आयताराची ताका हांव 11 भितर येवंक दिता तो ताका लागून आमकां बरो हांगसर विसव मेळटा नाजाल्यार सगळ्यो ट्युरिस्ट आसतले हांगसर तर ते मनांत दवरात तर ताका लागून हे भाशेन आमची मिसां आसात 11 दिसांनी 3 मिसां 6-7 आमचे भाशेन 8 मीस इंग्लीश भाशेन दर म्हणजे 6 तारखेर सायबाच्या कॉपेलान हे सायडीन गेले म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत मातशें फुडें एक सुपुल्लें कॉपेल आसा बांयकोडे म्हणटात थंयसर भावार्थान लोक येता म्हणटच तांकां खूब मिलाग्री तांच्या जिवितान घडटात 9 आमी त्यो स्टार्ट करता मागीर थोडो नियाळ आनी 10 मागीर मीस येता तांच्यान तुमच्यान थंयसर येवन वांटो घेवंक जाता नाजाल्यार तुमच्यान तातूंत भागूय घेवंक जाता युट्यूबाचेर ते आमी मागीर अपलोड करता कुमसारां म्हणलें हितून हांगसर सदांच आसात मिसा आदी आनी मिसा उपरांत तुमच्यान कुमसाराक येवंक जाता सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं तकली बागोवन वो आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मोयपासान आनी काकळुतीन वागोवं दोलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं आनी सोरपुदिदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचें सगळें सदां आसूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा तुमकां सगळ्या जाणांक ह्या फेस्ताची परबी हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू मागणें घेवया भगवान फ्रांसीस शेवेराचें बरोबर म्हणया सांत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भगवान फ्रांसीस शेवे कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकणटा आमेन म्हजो पाटलाव करूंक F15 पेज 92 F15 म्हजो पाटलाव करूं
तुझी खुशी जाल्या तुझो कुरिसुबा चले मोचे फाटल्या आपल्याच्या जिवाचो जो मनीस मोकोता आपलो जीव खोऱ्यांनीच तो सोसना कोगडायता आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोकोता आपलो जीव खोऱ्यांनीच तो सोसना कोगडायता मोजो पाटलाव करू तुझी खुशी जाल्या तुझो कुरिसुबा चले मोचे पाटल्या
Check. Mic check. Check. Mic check.